एक वेगळे तरेचे नेतृत्व आयज आमचे मदीं ना, पूण आमचे कडेन हे नेतृत्व जे फुडें वचूंक जाय, ह्या तरेचे नेतृत्व जेजो फायदो आमच्या लोकांक जातलो। आणि म्हणूनच हांव सदांच तांचे खातीर वावुरला। आयज बी हांव मंत्री म्हणून भारतीय जनता पक्षान, आमी दोगूय भारतीय जनता पक्षान असल्या कारणान म्हाका एक मॅक्झिमम आमचे लीड जी आहा ते आमी आमच्या मतदारसंघात दिवपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय, आनी ते तुमी दितले आनी हेंकां आमी भोवमतांनी निवडून हाडपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय। उसगांवच्यान हांव विनंती करता की चडान चड मतां कमळ ह्या चिन्हार पडोवंक जाय आनी आमी दाखोवन दिवंक जाय गोंयचे जनतेक बाबा सत्तरी आनी उसगांव वेगळे न्हू, सत्तरी आनी उसगांव एकूच आहा। गेले 4 निवडणुको म्हाका तुमी मोठ्या मताधिक्यान निवडून दिलो। गोंयचो इतिहास हांव मुद्दाम सांगता, गोंयचो इतिहास असो आसा की एक वेळा निवडून येयल्लो खासदार दुसऱ्यांदा रावलो पण तुम्ही ताका निवडून दिवना, परंतु म्हजे सारख्या ल्हानशा मनशाक हांव 1999 राविल्लो, आज काय 4 वेळा तुम्ही मोठ्या मताधिक्यान परत निवडून दिलो। हाजे कारण जे आसा ते तुम्हीच जाणा। पहिल्या निवडणुकी म्हाका 38,000 मार्जिन दिली, परंतु परत एकदा फाटी जर आमी गेले जाल्यार येयल्लो उमेदवार आमच्या म्हणजे 99 पयलीं येयल्लो उमेदवार 4 ते 9,000 मतांनी हाजे मदीं मार्जिन घेवन येतालो। पण अशे तरेचे मार्जिन पयल्या इलेक्शनाक 38,000 आणि पयर जे 14 इलेक्शन जालें गेले 5 वर्सां पयलीं, पावणे 5 वर्सां पयलीं ताजे मार्जिन 1,06,500 आशिल्ले, म्हणजे मायज ओट्स आशिल्ले। येदो मोठो आशिर्वाद तुम्ही प्रत्येक वेळा म्हाका दिलो आणि ह्या आशिर्वादाच्या रूपान जे कितें हांवें केलें आज तुमचे समोर अहवाल आमी दवरला, प्रत्येक टर्माचो अहवाल आमी तुमचे समोर दवरला। जी कितें कामां केल्यात ती तुमचे समोर दवरली। आमकां पंतप्रधान मेळ्ळो, ताणी ह्या दोनूय घटनेचो खंय तरी मनाक निर्णय केलो आणि दोन्ही वेळा तांच्या पाकिस्तानाच्या प्रदेशांत वचून पाकिस्तानाक न्हय तर जे आतंकवादी थंय वाडटाले त्या आतंकवाद्याचो खात्मो केलो। पण दोन्ही वेळा जेन्ना 42 सैनीक आमचे मारले RDX घालून, त्यावेळी परत एकदा अशा तरेचो एअर स्ट्रायक करून हे सगळे अड्डे जे आहा ते उद्ध्वस्त करूंक वयले। असो ताकद आशिल्लो देश ना पयलींचे तुम्ही याद करा, पयलींचे प्रायम मिनिस्टर